sotatuka, uskia kotin sotatuka, kushal ponan sotatuka, sogle korin sotatuka, disa fatodu detana, kalsant leye udgar sotam. Aicia disace sorbusot, tuca doniate betoita, soncoștani sotatuca, uscia cotin sotatuca, cușal ponan sotatuca, soble korin sotatuka, duka borita staterna, moce vitor suskar sotam, alcotola kite koce, donia cerut spation rauce, soncoștani sotatuka, uskia kotin sotatuka, kushal ponan sotatuka, sogle korin sotatuka, kushal borita statedna, Date gayon aute corta, mogal bapar gandita, tu somo korun bol makta, sonkoštani sotatuka, uskia kotin sotatuka, kushal ponan sotatuka, sogle korin sotatuka, disa fatodu detana, kalsant leye udgar sotam, aicia disa je sorbuzot, tuca doniate betoita, soncoștani sotatuka, uscia cotin sotatuka, kushal ponan sotatuka, sogle korin sotatuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बामणिदो आज दोनयांचो दीस आणि ह्या दोनयांच्या दिसा सुमयार आमी दोनयांक देवाक वाकांटावन दिन वाचतां. अदीक करून ह्या उत्सवीक वर्साक ताणें आडलोले सोडवणीच्या देण्या पासत आमी ताका नमस्कार करता आनी ताचे फुड्यांत आमच्यो गरजो घालता. आनी सोडवणीचे देणें ताणें आमकां फावो केला देखून आमी खुशाल जाता, तें जियेता आनी ताचो लाभ दुसऱ्यांक दिता. असल्या मनान ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना आमचें पाप ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. काळजांतान दूख दूर तोल्यांक बोगसणेन दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्या काकलूत कोर, तूं पातक्यांक कापूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. क्रिस्ता
kaklut kor. Krista kaklut ko. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सुम्या काकलूत कोर. Somya kaklut ko. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Mój bon deva आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोर पदवीदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या चोर वैभवापासून आमी तुका वाकंठा. मान देवाक उंच आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. मोयमान देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमेची सुख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. मोहिमान देवा उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी. आमेन. प्रार्थुया. एमिसाचे ते सॉम भेटयता फ्रांसीस फेर्नांदीस आपणाक बरी भलायकी मागून तर ताका भलायकेचें देणें बायगो तातुनीचे मजतीन फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय तुजे पोरजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. फांत्या पोरी सियोनाचें प्रमाणीकपण पोळजोळ्ळ्या बोगोर आनी पोळजोळीत दिवटे पोरी जेरुजाल्याचें तारण पेटल्या शिवाय
सियोना विशीं हांव ओगो रावचो ना आनी जेरुजाल्या खातीर हांव थार घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रमाणीकपण पळोवतलीं. सगळे राजा तुजी मोहिमा देखतले आनी तुका एका नव्या नांवान उलो कोत्तलीं. हें नांव सोरेस्पोर आपुणूच तुका दितलो. सोरेस्पोराच्या हातान तूं जातली पोळजोलाचो मुकुट. तुज्या देवाच्या हातान माणका मोतयांचो रायल मुकुट. सोडलोली ह्या नांवान तुका आनीक उलो कोची नात आनी तुज्या देसाक पाड पडलेलें म्हणची नात. पूण तुका म्हजो संतोश आनी तुज्या देसाक लग्न जालो अशें म्हणून पाचारतलीं. कित्याक सोरेस्पोर तुजे खातीर संतोश बरीच जाला आनी तुज्या देसाक पोती मेळटलो. जसो एक तरणाटो एका आंकवार चेडवा लागीं लग्न जाता, तशेंच तुजो रोजनार तुजे लागीं लग्न जातलो. आनी जसो एक न्हवरो आपले व्हंकले विशीं मुरगोडटा, तसोच तुजो देव तुजे विशीं मुरगोडटलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळीं म्हणया. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितीमे वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वयर काळात नांव देवाचें, परगोटात तारोन ताचें. जबाब. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. पोरजा पोरजांनो आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. जबाब. तांचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. पवित्र ताचें मंदीर. सोम्यांक थंय नमन करात. प्रितुमेच्या देसांनो ताचे मुखार कडकडात. जबाब. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां, पूण सगळ्यां सवें सगळें कोत्ता तो देव एकूच. सगळ्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एके एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. तो आत्मो एकल्याक देवाचें उतर जाणवायेन परगटचें देणें दिता. तोच आत्मो कोणाक भावार्थाचें देणें दिता. तोच आत्मो कोणाक पिडेवंतांक बरी करचें देणें दिता. एकल्याक ओचोऱ्या करची पदवी, दुसऱ्याक देवाचो संदेश दिवचें देणें, आनी कोणाक बऱ्या ओचोऱ्या करची आत्म्याची आनी वायट आत्म्याची कामां आनी सुचना मदें अंतर ओळखून गिन्यान दिता. आनी कोणाक विचित्र भासो उलोवचें देणें, आनी कोणाक ताचो अर्थ दिवचें देणें.
हें सगोट एकलो आनी तोच ओतमो करता म्हणजे तो आपले खुशे पोरमोणे जोण एकल्याक देणी वाडटा. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvis porak soy, 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 soy, soy. शुभ वर्तमाना परी जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. Sorvis porak soy, 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 soy. सोय सोय. सोर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. गालिलेयाच्या काना गांवांत एक लोग आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लोग्नांक जेजूक आनी ताच्या शिसांकूय आमंत्रण आसलें. सोरो संपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हळें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हळें, तो सांगीत तितलेंय करात. तुय जुदेवांची शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एका दोणांत 4 ते 6 कोळशे जाताले. जेजून तांकां म्हळें, दोणां उदकान भरात. आनी ताणीं तीं ओतोसोत भरलीं. तेन्ना जेजून तांकां म्हळें, तातूंतलें इल्लें काडून लग्न जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. हो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका विचारलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच ओलको तो वांटात, पूण तुवें बरो सोरो आजून पासून दवरलाय. ही आपल्या कुणा मदली पयली कुणां जेजून गालिलेयाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. त्या उपरांत आपले आवयक, भावां भयणींक आनी शिसां सांगाता घेवन तो काफारनावांत गेलो, पूण तीं चडशे दीस थंय रावलीं नात.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबणीनो, ह्या तिसऱ्या वर्साक आमकां बायगुंत मार्कूचें आनी जुवांचें शुभ वर्तमान पुरगोट जाता. जुवांचें हें धाकटुलें शुभ वर्तमान जें आमच्या दोळ्या मुखार पडलां तें धाकटुलें, पूण तातूंत पळय इतल्यो ओडताबरीत वस्तू आहात. ते आख्खो नवो करार आठापता. सुरवातेकूच तें जुवांच्या शुभ वर्तमानाचे दुसरो आवेस्वर, दुसऱ्या आवेस्वरा मदें आनी 19व्या आवेस्वरा मदें मारयेक दाखयल्या. आनीक सुरवातेकूच नवें उत्पत्तीचें पुस्तक सुरू जाता आनी शेवटाक तें सोंपता. हें बायगोन जुवांव आमकां दाखयता. नवो आदाव आनी नवी एव आहा हांगा. आनी तेच भाशेन कुर्सार खेळायता आसतना नवो आदाम आनी नवी एव आसतली. आख्खो सोडवणीचो इतिहास हें वाचप आटापता. जायत्यो वस्तू आहात. It is overloaded with a theological meaning. जायते एकूच न्हय, बारीक बारीक एक एक ओड म्हळ्यार एक एक ओड आमकां घेवं येता. आतां लोक नासले, इतिहासा प्रमाणे लोक नासले, पूण ह्या लोग्नांचो दोबाजो घेवन बायगोन जिवांव आपलें शास्त्र घालता. ही खबर तो आनीक सुमार 30-40 वर्सांनी बरयता. ताच्या 30-40-50 वर्सां ताच्या मनांत ती आसा आनी ही मनांत घडोवन ताका खेरीत देवशास्त्राचो ओड तो घालता. काना गांवांच्या लग्नांत हें तें आदाव आनी नवो एव आहा तें आहा. मागीर उपरांत सोरो सोंपलो ती घडणी आहा. आनी आंकवार मरी कोणेंय तिका सांगूंक ना. ती आपूण वचून आपल्या पुता कडेन मागता. आनी थंयसर जेजू म्हणटा म्हजो वेळ आजून पावंक ना. वेळ देवाक मोहिमा दिवपाचो, वेळ कुर्सार उबारपाचो, वेळ जिवोन जावपाचो, वेळ पवित्र आत्मो येवपाचो. हाका वेळ म्हणटात तो. माय hour of glorification, hour of exaltation, hour of the resurrection and hour of the descent of the Holy Spirit. हें जेजू सांगूंक सोदता. ओ म्हजो वेळ, ओ म्हजो वेळ म्हज्या मनांत धरून सगळी सोडवण हांव हाडटलो. हें तो सांगूंक सोदता. मागीर 6 आंकडे आसात, 6 दोळां, नंबर ऑफ इम्परफेक्शन. आनी हें जें सारकें ना, अर्देंकृतें आहा, तें जेजू सारकें कोत्ता, सपूर्णायेन कोत्ता. ही दोळां मातयेचीं. आनी हांगासर आनीक एक ओर्त आहा. मातयेच्या दोळांनी उदक घालें. मातयेचीं आयदोळां म्हळ्यार आमी, आमच्यो कुडयो. बायगोन पावल म्हणटलो आत्मीक भांगार देवान मातयेच्या आयदोळांनी घातलेलें आहा. जीं ओस्कोत आयदोळां जाका फूट आयल्या, एर आयल्या, असल्या आत्मीक आयदोळांनी देव आपलें भांडार ओतता. भांडार म्हळ्यार दैवीक जिवीत, पवित्र स्नानांचो उगडास कोत्ता. आमी मनीस, आमी इम्परफेक्ट, आमी सारके शुद्ध न्हय. आमकां जेजू संपूर्ण कोत्ता. हें तें ओस्कोत आमच्यो कुडी. आनी बावतिस्मा उदेशीं कोत्ता. होय साक्रामेंत हांगा आसा म्हूण बायगोन जिवोन दाखयता. बावतिस्माचें उदक तें जें आमचे ओस्कोत कुडीचेर घालून आमकां दैवीक जिवितान देव भरता. आयदोळां मातयेचीं, आमी सगलीं ओस्कोत आयदोळां. आनी बावतिस्माचें उदक आमकां पवित्र कोत्ता.
हें उदक मागीर सोरो जाता. सोरो क्रिस्ती जिविताची कुशालकाय. सोरो उणें जावंक जायना. सोरो उणो जालो. सोरो उणो जावंकूच जायना. क्रिस्ती जिवितांत कुशालकाय उणें जावंक जायना. सोरो कोणा हांवें तुका म्हणटालो आमी ओस्कोत हो सोरो ह्या आयदोळांनी कोणा आमच्या भावनांची. इट्स अ सिंबल ऑफ आवर इमोशन्स. आमी मातशे पिकार जाले म्हणटच कूट करून घेता. सायन ऑफ इमोशन्स. आमची भावना हाल्ल्यांत. आनी हो सोरो आमकां ते वेळार पूण कितें तरी एक सुटावो दितलो. वायन इज अ सायन ऑफ एवफोरिया. ओदीक कुशालकाय वाडटा सोरो ओदीक पियेलो म्हणटच. देखून मागीर ते काजाराच्या दिसा बेबदे बरेच पियेतात. एवफोरिया. आनीक जाय आनीक जाय. कुशालकाय कुशालकायेची गुणां. आनी बायगोन जिवांव दाखोवंक जाय जेन्ना देव आमचे मदें आयला आमी कुशाल आसूंकूच जाय. आमी दुखी आसूंक जायना. कुशालकाय उणें जावंक जायना. सोरो उणो जालो. क्रिस्ती जिविताची कुशालकाय उणें केन्नाच जावंक जायना. ही कुशालकाय आमकां उर्बा हाडटा. ही कुशालकाय आमकां उमेद हाडटा. हो तो सोरो कुशालकायेची गुणां. आनी आख्ख्या आदल्या कोरारांत सोरो कुशालकायेची गुणां. राजांच्याच मेजाचेर न्हय पूण गरिबांच्या मेजार लेगून सोरो आसूंक जाय आसलो. आनी लग्नाच्या दिसाक भरपूर सोरो. आनी लग्न एक दिसाचें न्हय. आमी 2-3 दीस करता. एक दीस रोसाचो, एक दीस लग्नाचो, एक दीस मागीर पत्तोणें. आमचे 3 दीस. पूण तुवें जुदेवांचे चाली प्रमाणे 8 दीस. लग्नाचो दोबाजो आनी कुशालकाय इतली व्हडली 8 दीस जुदेव लोक समारंभतालो. आनी ही कुशालकाय आसूंकूच जाय आसली. ही कुशालकाय उणें जावंक जायना हें बायगोन जीव हांव दाखोवंक सोदतां. आनी देखूनच हें उदक बोत्तालें तें कांट बरो पासून वतलें. इन abundance. When the Messiah is there is abundance of gifts. मेसियास येता तेन्ना ओतीत आसा बरोन वता आमचें ताट आनी आमचें दोण. ही कुशालकाय. मेसियास आहा कुशालकाय वाडटा आनी ओदीक वाडूंक जाय. ही खबर तेवूय बायगोंत जिवांव आमकां हे घडणेन सांगता. मागीर हे घडणेंत अकोल ना. न्हवऱ्याचीच खबर केल्ली आहा. आनी कित्याक पासत अकोल ना? कित्याक बायगोन जिवांव न्हवऱ्याचेर लक्ष घालता. जेजू म्हणटा न्हवरो आसो सूर कांय उणें जावंक जायना. बायगोन जिवांव बावतिस्ताक बोट दाखोवन म्हणटा न्हवऱ्याचो इश्ट कुशाल जाता. न्हवरो जेजू. आपूण तो न्हवरो आनी तो कोणाक कुणायता? देवाक कुणायता. देव एक कोरार कोत्ता आपले पोरचे लागीं आनी हो कोरार लग्नाचो कोरार. ते पासत लग्नाचो संस्कार भोव व्हडतो. सगल्या संस्कारावून लग्नाचो संस्कार व्हडतो. आनी लग्नाचो संस्कार ना जाल्यार पाद्रीपणाचोय संस्कार ना. ते पासत तुमी लग्न जालो न्ही तुमी जाणा जावंक जाय केदो व्हडलो आनी केदो श्रेश्ठ तुमचो संस्कार तो लग्नाचो. कित्याक देव पोरचे कडेन लग्न जाता ताची कुणां गो बायलां. देव न्हवरो कसो जेजू उदेशी येता आनी इस्रायल परजा व्हंकल. पूण हांगासर मारियाय आसा ओस्तोरी. हेवूय उतर हांगा कोणायल्लें आसा ओस्तोरे. ही ओस्तोरी एवा. जेजूच्या तोंडान बायगोन जिवांव हें उतर घालता ओस्तोरे. कित्याक तो उत्पत्तीचें पुस्तक सुरू कोत्ता आनी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत ते ओस्तोरेन निर्भाग हाडलोले. ही पळय आहा ही ओस्तोरी. ओस्तोरे म्हजो वेळ पावतलो. हो वेळ पावलो म्हणटच हांव सगल्यांक सडवण दितलो. ही ती ओस्तोरी. हेवूय बायगोन जिवांव घालता. बेश्टें घालिना तो.
नियाड 40 वर्सां नियाड केल्या उपरांत हे घडणेचेर ती घडणी जालोली. It may be a historical event, but there is a deeper theological meaning for the historical event. That's why it's called history of salvation. Otherwise, इतिहास तो बेस्तो इतिहास. His story, history म्हणजे स्पेल केल्यार HIS, his story, history. ती बेस्ती हिस्ट्री न्हय, हिस्ट्री ऑफ सल्वेशन. देव भितर सोदता आनी देव भितर सोदता आसतना लग्न जावन भितर सोदता आपले परजे कडेन. हेवूय थंयसर कोण आयला? आदाम आनी एव थंय आहात. ही दुसरी आदाम आनी नवी एव आहा. हांगा दुसरें लग्न जाता. देवूच आपूण लग्न जाता मनशा कडेन आनी हो नवो करार घडटा. हेवूय आहा. बायगून जेव्हा हें जाता नवो करार सुरू जाता ते पासून तकलेची खबर ना न्हवऱ्याची. वयर तावन न्हवरो देंवन येता आनी ते पासून जेजू जायते फावट न्हवऱ्याची खबर करता आख्ख्या शिव वर्तमानांत. न्हवरो गरजेचो कित्याक न्हवरो देवाक कुणायता. देवाचेंच आसणें तो आमचे मदें. हिवूय खबर आमकां मेवता. आनी मागीर दादोसपण सगलीं बरो सोरोप येतात. दादोस जातात, कुशाल जातात. कित्याक ही कुशालकाय उरती कुशालकाय. देव आमचे मदें जियेता आनी देव आमचे कडेन लग्न जाला म्हणजे सदां काल देव आमचे बरोबर रावता आनी आमचें जिवीत सुफोळायेक पावयता. लग्न जालोल्यांक देव आपली पदवी दिता. भुरगीं रचून हाडूंक देवाचें आसणें तीं घेतात, देवाची पदवी तीं घेतात आनी देवाची सासाय तीं भोगतात. आनी ते पासून हो लग्नाचो संस्कार व्हडलो आनी पयलोच तो घाला बायगून जिवावान आमकां उगडास करूंक. आनी निमाणी वस्त हिवूय हातून घुस्पलोली आहा सारकी दिसना ती. उदक सोरो जाता आनी सोरो निमाण्या जेवणार रगत जातलो. हेवूय सगलें आहा तातूंत. ते पासून साक्रामेंत बावतिजमाचो साक्रामेंताची खबर कोत्ता आनी परम संस्काराची खबर हांगा आसा. उदक बावतीज, सोरो कुशालकाय क्रिस्ती जिविताची आनी हो सोरो जेन्ना जेजूचें रगत जातलो परम संस्कार घडून येतलो. द युकरिस्ट. ह्या परम संस्काराचे समरमणीत सदां काल देव लग्न जाता. सदां काल दिसाच्या दिसाक तुमी जी लग्न जाल्ली हांगा मिसांत वांटो घेतात तुमी उगडास करूंक जाय. देव आमचे कडेन लग्न जाला. आमी घोव बायलां एकामेका कडेन लग्न जाल्यान आमचे भितर देव आहा. अदीक करून ह्या उत्सवाच्या वर्सांत सादारण उत्सवीक वरोस आमकां उगडास कोत्ता ही कुशालकाय. उत्सवीक वर्साची कुशालकाय म्हळ्यारीच देव आमचे मदें आसा. देव आमकां बरेपण घेवन येता. देव आमकां देणी घेवन येता. देव आमकां आत्मिकतायेचीं फळां भरपूर बरोवन वतात तीं असलें घेवन येता आनी आमचें जिवीत सुदारूंक येता. होच तो देव हांगा उंड्याच्या रुपान सोऱ्याच्या रुपान येतलो. आपली कुशालकाय आमकां दितलो. आपलें जिवीत आमकां दितलो आनी आमकां आपले वाटेन चलयतलो. आपुणूच आमचे मदें रावतलो, बिराड कोत्तलो, आमकां शक्तिवंत करतलो आनी आपली सासाय आमकां दितलो. तर आयच्या ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत ह्याच गोठाचेर नियाळ कर. आयजूच न्हय 8 दीस फुडलो आयतार पासून व्हडलो लग्नाचो संस्कार तुमी जी लग्न जाल्यान तुमी ह्या लग्न संस्काराचेर तुमचें लक्ष घालचें आनी ह्या उत्सवीक वर्सांत तुमचें लग्नीक जिवीत अदीक सुफोळायेन जिवोवचें. हेंच देणें आमकां सोमेस्तांक आयच्या मिसांत मागून घेवया. सगलीं आमी उबी रावया आनी आमचो बाबार्थ सोबी माजार उचारुया. सतमानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक
आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, पौंस काल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गार चडलो, सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सतमानता पवित आत्म्यांक कॅथोलीक पवित सभेक भोगतांचो एकदार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. मोगाळ बामणिनो आमची ते सवा हे वेळा देवा मर्याद तुबारुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी आपले शिकवणेंतल्यान तशेंच जिविताचे देखींतल्यान निर्शेलोल्या संवसाराक नवी दिशा दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या देशाच्या राजकारब्यांनी उदरगतीच्या नांवान आनी दुडवांक लागून दोतोरेचेर आनी पर्यावरणाचेर अत्याचार करपाचें धोरण सोडून क्रिस्टीचो सांबाळ करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक जिवितांत पिडे शिड्याच्या आनी कठीण परिस्थितीच्या वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण बोरवाश्यान जियोंक आमकां आयती कोर म्हूण बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. फ्रांसीस फेर्नांडीस हाणें ह्या मिसा बलिदानांत आपलें इंतेसां भेटयलां, तर ताका बरी भलायकी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बापा मोगळा तुजे मुखार मांडलोली आमची ते सवां स्विकार कर आनी आमी आज आमच्या काळजा मनान घेवन आयल्या तिवूय तुजे मुखार आमी घालता, ती सगळीं स्विकार करून आमकां तुजे कृपेचो आशिर्वाद दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारे वेळार आमी गायन करुया C35 पेज 43. तुज देण्यान फावो जालो प्रितुमेन आमकां दिलो मनशाच्या वावरान केलो भेटोयता तुका उंडो वाकाणी तुका वाकाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उंडो वाकाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उंडो तुज देण्यान फावो जालो दाखवालीन पिलून दिलो मनशाच्या वावरान केलो भेटोयता तुका
भयणीनो आनी बाबानो हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा जितले पावट आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समारंभ कोत्ता तितलेय पावट आमचे सोडवणीचो वावर तूं फुडें वत्ताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परा टाळ्यो सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सोर काळे आनी सोर उताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मर्येतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सुसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां बराबर सुर्गींच्या सोल दोडबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता. Povit, 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 dolbarazzo sorbis portu, sorgani sosar, bollatu voi bovan, ut sorgi tu casoi soi, Zoi, 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 sorvis poracinabi, yeta taka soi, zoi, ut sorgi tu casoi, zoi, 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 zoi. बापा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक दळून हेदेळी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. ए म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco good purgotuia. Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù nobian yetolo. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलेल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय आमा समेस्तांची हांगासर वेदी भोंवतणी जमा जालेल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुजे बायगोन दोर्मृता बायगोंत आर्कांज मिंगेल बायगोंत आसिजीचो फ्रांसीस बायगोंत आंतोन आमचो आस्कारी बायगोंत जेवाज आमच्या दोर्म प्रांताचो आस्कारी आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी पुनोर जिवंतपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बावबडींची काकलूट कोर तांकां आनी तुजी इश्टा गतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आज जोडून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपठो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठाणेन पडोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ता चेण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक स्वाम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणान दियात देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संसाराचे पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूची कूड फकत जाणी कातोलीक इगोर्जेन बावतिजम घेतला आनी दुसऱ्या साक्रामेंता उदेशी कातोलीक इगोर्जे कडेन एकवटलेली आसात तांकांच दुसऱ्या धर्मांचो कोण आसा जाल्यार ओ देव धर्म मांदिनासलो कोण आसा जाल्यार मातशें फुडें येवचें न्हय तुमचे हात उक्ते करून जेजूची कूड घेवन जेजूक आमच्या काळजान शिवंक येताना गायन करुया D2 पेज 47 ओ
जेजू सोवे आमी एक, आमी सगळी एक, आत्म्या वरवीं आमी एक, आमी सगळी एक, बापा मुखार आमी एक, आमी सगळी एक, आमी सगळी एक, आमी सगळी एक. जेजू आमचो व्हडलो भाव, आमी सगळी एक, ताचो बापूय आमचो बाप, आमी सगळी एक, ताचो आत्मो आमचो प्राण, आमी सगळी एक, आमी सगळी एक, आमी सगळी एक. आत्मो दिला जोडेकल्याक, आमी सगळी एक, ताची देणी वेगवेगळी, आमी सगळी एक, सगळ्यांक रुपणे जेजूचे, आमी सगळी एक, आमी सगळी एक, आमी सगळी एक. उबी रावया, प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सुर्गींच्या उंड्यान दादोशी केलें. तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावंक आमची मोना आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बोर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उपकार करून बसात. फाल्यां आमचे फिरगोजेन भुरग्यांचो पयलो कुमन्यांव मीस सकाळीं 9:30 वाजता. जानेराचे 25 वेर फुडल्या सोनवारा दीस सांजे 5:30 वाजता आमच्या मिसाची मांडावळ करून बायगोन जोआकी आना बामणवाडो. इंग्लीश भाशेन मीस 7 वाजता. जानेराचे 26 वेर फुडल्या आयतारा दीस 6:30 वाजतांच्या मिसाची जबाबदारी घेता गिया सायबीन पेरेरा वाडो. 8 वाजतांच्या मिसाची मांडावळ बायगोन झेबास वालादेरस वाडो. जानेराचे 26 वेर फुडल्या आयतारा दीस भारताचो लोक राजाचो दीस. त्या दिसा सकाळचे 6:30 वरांच्या मिसा उपरांत झेंड्याची उबारणी आसतली आनी दाखलो कार्यक्रम आसतलो. तातूंत वांटो घेवंक तुमकां मागता. जानेराचे 26 वेर आमचे फिरगोजेन नमस्काराचो दीस. पवित्र ओर आसतले सकाळीं 10:30 ते सांजे 4 पासून. हे म्हज्यात
गेल्ल्या 3 वर्सांनी हांवें पळयलां हो दीस हॉलिडे देखून दवरलेलो पूण जबरची आसनात आनी आतां आयतार पडटा मागीर लोक सगळीं काजारांक फेस्तांक वेता आनी हांव नको हांव मागीर चिंततालो हो दीस ते दिसूच दवरचो वो मागीर तो कोरेजमांत व्हरचो तो एका आयताराक कित्याक तुमकां तें पडोवन गेलोलें ना इगोर्ज स्थापलेली 27 डिसेंबराची तो दीस स्थापणेचो दीस खरें म्हळ्यार त्या दिसाक करूं नये पूण ते नातालांची परब पडटा देखून त्या दिसाक दवरूंक ना पूण फेरयाद आसतलें देखून दवरलो 26 पूण आमकां तें देवाचे वस्तूंक आमकां फेर आनी कितेंय तरी आसलोलें आमी धांवपाचें वचून सो हांव मागीर चिंत्ता पॅरीश पास्टल कावन्सिला लागीं घालून वो आनी खंय व्हरपाक तो दीस कित्याक कोण येना 2-3 वाडे जायते येतात पूण मागीर कोण आसना थोडीं 7 जाणां 8 जाणां आख्खी फिरगोस 6,000 पॉप्युलेशन आमचें 6,000चें कावंट केल्यार 200 लगून आसचे नात आख्ख्या दिसाक येतात ते हांव नको खंय आसा आमचें भाग्यवंतपण आनी हांव ह्या पवित्र वर्सांत हांव रावतां अदीक लोक येतलो पूण ना कितलेंय सांगू हे कानान आयकतात त्याच कानान भायर घालतात ह्या वाटेन पावना ते असलो असलें आमचें धोरण जालां ते पासत हांव चिंत्तां ते आनी खंय व्हरूं मागीर दुसरें म्हणल्यार स्पोर्ट्स सुपर कॉम्प्लेक्स सगळीं इस्कॉलांचो स्पोर्ट डिस्टर्बन्स जाता आख्खे वरासान चलता आसतना तांची डिस्टर्बन्स म्युजीक आनी बोवाळ सो हांव बरो खुशाल ना कित्याक आमी तरी मागणें कोत्ता सारको सायलन्स आसूंक जाय ओगेपण आसूंक जाय नाजाल्यार मागणें फुडल्या वर्साक हांव तो मुदार कोत्तलो आनी अदीक करून हांव त्या कोरेजमांच्या एका आयताराक घालतलो बऱ्याक पडटा कित्याक कोरेजमांच्या आयताराक तुमी येतात इगोर्जीक खेरीत भाशेन येतात ते पासत हांव हें तुमी आतांच फुडें घालता तुमच्या मुखार कित्याक म्हाका बरीशी खुशालकाय ना हे तुमकांय उमेद ना देखून हेरां इगोर्जांनी जे इगोर्जेचो स्थापणेचो दीस आमचो बाबार्थाचो दीस ना आमकां तें वयल्या वयर तें आनी कितें कोण कोत्ता तें कोत्तात आनी सदांच येतात तींच येतात नवीं कोण येनात हें चिंतून पॅरीश पास्टल कावन्सिलाक घालून तें हांव पळोवंक सोदतां ते मागीर कोरेजमांत व्हरूंक ते आमच्या नमस्काराचो दीस हे परी जातलो समुदाया प्रमाणे आमी तो नमस्कार थारायला 10:30 ते 11 तारची बाट 11 ते 11:30 फेर्नांदीस पेरेरा आनी गुडे 11:30 ते 12 9 सोर्नेचो जमो 12 ते 12:30 पोडता वाडो कोस्ता वाडो 12:30 ते 1 बामण वाडो दोंगोर मार्ग 1 ते 1:30 देव काकलुतीचो जमो 1:30 ते 2 आफोरामेंतो वाडी आनी केरें 2 ते 2:30 इग्रेज वाडो 2:30 ते 3 क्रूज नरोयन आनी वालादारीस वाडो 3 ते 3:30 आमची देव संदेशकारां आनी 3:30 ते 4 सगळीं संस्कार लोली म्हणजे माद्र्यो आनी पाद्री माद्री आनी पाद्री आनी उपरांत सांतिस्माचें बेसांव जानेराचे 26 फुडल्या आयतारा दीस मार्ना बायगोन सबेस्तांच्या कोपेलांत परब बायगोन सबेस्तांची परब मी सकाळीं 9:30 वाजता जातले आनी सांजे 7 वाजता आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडार एक तियात्र आसतलो जाचें नांव सांत पाद्र पियो बरोयणार डायरेक्टर प्रिन्स जेकब हो तियात्र आमचो लोक तुमी असले देवस्पणी तियात्रांक कोण येना आनी जायते जाण म्हाका फोन मारतात कोरेजमांच्या दिसांनी देवस्पणी तियात्र हांवें म्हणलें आमचो लोक तितलो देवस्पणांचे तियात्र पळयना ताका मौजेचे तियात्र जाय सो हांवें सगल्यांक ना म्हटलां पूण हो तियात्र केरी तियात्र मडगांवां जाणी पळयला ताणें म्हाका सांगना फादर तुजे फिरगोचें दवरतो सिओलची फिरगोत फामाद सिओलची बिस्तीच वाऱ्यार फामाद ती भाग्यवंतपणाक न्हय हांवें म्हटलें हाडटा आनी तो ताणें फोन करचे आदीं हांवें ऑक्टोबरांत बूक केल्लो तो सो तुमी येवचें भाग्यवंतांचें जिवीत दोळ्या मुखार दिवन हें वरोस पवित्र रोस आमी भाग्यवंतपणी वाडोवंक जाय हे सगळे उपाय पवित्र सभा आमकां दिता भाग्यवंतपणी वाडोवंक न्हय भाग्यवंतपणांतली धांवून फूज मारूंक असले मनान न्हय तुमी त्या येवचें आनी तांच्या कपेलाचे दृश्टीचें काम सुरू जावपाचें आहा हे कपेल आमी सारकें कोत्ता आनी रेजिडेन्स
ताका लागून ती बाबडी आपलो तियात घालून कितें तरी फुलना पाकळी एकठांय कोत्तात. तर तुमी येवचें आनी हो तियात पळोवन वेचें. Confraria de Santíssimo Sacramento e Suas Reunidas हांच्या वांगड्यांची जमात आसतली फेब्रुवाराचे 9 तारखेर. आमी तें 15 दीस आदीं कडूत करूंक जाय. ते पासत फेब्रुवाराचे 9 तारखेर सकाळीं 10:30 वाजता आमच्या पारोकेल हॉलान जातली. ह्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांनी येवंक मागता. गेल्ल्या आयतारा सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक आमी गायन करुया. F9 पेज 89. जेजू तुजे नांव उंच पुरो मुश्काल जागून संतोष करो. तोर कसले दादोस पण